नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बंद दारां आड जाली भाजपाची दिल्लींतली बसका। बसके विशीं उलोवपाक मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री विश्वजिताचो न्हयकार। ह्यान फुडें खात्या अंतर्गत जातली नोकर भरती। दिल्लीचे बसकेन विश्वजिताची बाजी। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाची नोकर भरती वादाड। 944 पदां खातीर मेगा नोकर भरतीचे 6000 अर्ज गायब। आप गोय मुखेली अमित पालेकाराचो आरोप। भाजपाच्या नेत्यांक दिल्ली आपयला म्हळ्यारूच दोगांय मदीं पेटला, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय। धार्मीक वातावरण इबाडलें जाल्यार पर्यटनाचेर जातलो परिणाम, विजयाचो दावो। नेत्र सीसीटीव्ही मॅपिंगाचे मजतीन गुन्यांवकारांक काडटले सोदून। गुन्यांवकार पळून वचपाचे मार्ग वळखपाकूय जातली मजत, सांगता डीजीपी आलोक कुमार। जमनी गेल्ल्या शेतकारांक आनी थळाव्यांक कुशीक मारून गोंया भायल्यांक दिल्यात नोकऱ्यो। मोपा पीडित जनसंघटनेचो आरोप। कासरवणे ग्रामपंचायती सामकार केले आंदोलन। मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाक उडयात काडून समाज वावरपी तशेंच आप, काँग्रेस आनी गोवा फॉवर्डाची मागणी। नगर नियोजन कार्यालयात सामकार केले आंदोलन। आता खबरो विस्तारांत। दिल्लीन जाल्ली बसका पक्षीय पावण्यावेली आशिल्ली। हे बसके विशीं जे तर्क लायतात ते सामके चुकीचे आसात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। हे बसके विशीं अदीक म्हायती दिवपाक दोगांयनी न्हयकार दिलो। नोकर भरतेविशीं मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक स्टेटमेंट केल्लें। तांच्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय पावण्यार खवदळ पडिल्लो। उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां दिल्लींतल्यान आपोवणें आयिल्लें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहक वचून मेळ्ळे। पूण दिल्लीचे बसके विशीं जे तर्क लायतात ते सामके चुकीचे आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। राज्यात ह्यान फुडें नोकर भरती आयोगा बदला खात्या अंतर्गत नोकर भरतेक प्राधान्य दितले। अमित शाह, जेपी नड्डा आनी बीएल संतोष हांचे वांगडा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतिल्ले बसके उपरांत खात्या अंतर्गत नोकर भरतेचेर एकमत जालें। नोकर भरती आयोगा बदला खात्या अंतर्गत नोकर भरते खातीर मंत्री राणे हांणी आक्रमक भुमिका मांडिल्ल्याचें खासा सुत्रांकडल्यान कळटा। शाह, नड्डांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत हांचे मदीं बंद दारां आड जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याचे समर्थक, कार्यकर्ते आनी पद अधिकाऱ्यांनी सोशल मिडियाचेर भिवपाची गरज ना ही मोहीम नेटान सुरू केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाची मेगा नोकर भरती प्रक्रिया वादांत सांपडल्या। 944 पदां खातीर महामंडळान अर्ज मागयल्ले, पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पयले 6000 अर्जूच गायब आशिल्ल्याचो दावो आपाचो गोय मुखेली अमित पालेकारान केलो। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळान 944 पदां खातीर नोकर भरतीची जायरात काडिल्ली। ड्रायव्हर, सुरक्षा रक्षक, कनिष्ठ कार्यालय सहाय्यक, अटेंडंट, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सुरक्षा रक्षक, निरीक्षक मेळून वट्ट 944 पदां भरपाची आसली। हे नोकर भरते खातीर महामंडळाच्या कार्यालयात अर्ज उपलब्ध आसात। दरेकी अर्जा फाटल्यान 50 रुपये घेतात। आता हे नोकर भरती संदर्भात नवी गजाल उक्तडार आयल्या। 944 पदां खातीर मेगा नोकर भरतीचे सुमार 6000 अर्ज खंय गायब आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पक्षाचो गोय मुखेली अमित पालेकारान केलो। हे अर्ज आमदार आनी मंत्र्यांनी पयलींच आपापल्या उमेदवारांक दिवन नोकऱ्यांचे फिक्सिंग केल्ल्याचो गंभीर आरोपूय पालेकारान केलो। स्कॅम करूंक जाय म्हणूनच हें केलां। जर गव्हर्मेंटाक ह्या भुरग्यांच्या इमोशन्सा कडेन स्कॅम करपाचें नाशिल्लें जाल्यार डिजिटल फॉर्मां अवेलेबल आसपाची। डिजिटल जाल्यार तुका मॅनिप्युलेशन करपाक मेळना। डिजिटल पेमेंट कळटा कोणी पेमेंट केला तो। डिजिटल फॉर्म इश्यू जाले जाल्यार कळटा। आतां हे पेपर आमी तेन्ना प्रश्न केलो की 1 ते 6000 फॉर्मां खंय। तेन्ना 1 ते 6000 फॉर्माचे उत्तर जी हांगा आतां देर इज अ अकाउंट ऑफिसर हूज इन चार्ज रायट नाव, आवाजूच ना, ती काय म्हणना ना म्हणटा आमकां खबर ना। 1 ते 6000 फॉर्म कित्याक सरकारान दिवना? 1 ते 6000 फॉर्म कोणा खातीर खंय धाडून दिल्या हो मोठो प्रश्न आसा। म्हणजे तुम्ही हे जे बाबडे हांगा लोक येता बापूय, जाणटे
भुरग्यांक जॉबाक 15,000चे 16,000चे आशेक हांगा येता. ही परिस्थिती आहा गोंयची आनी सरकार मोठे मिराशी मारून सांगता की आमी डेव्हलपमेंट केला म्हणून. कसलो डेव्हलपमेंट? वेन पोस्ट ग्रॅज्युएट इज कमिंग हियर फॉर अ जॉब ऑफ सेक्युरिटी गार्ड. दीस शोज वॉट गोवा हॅज बीन ब्रॉट डावन टू बाय भारतीय जनता पार्टी सरकारान. आनी चीफ मिनिस्टर हांणी दिल्ली बसचे हांच्यो झगड्यो सुटाव्यो करपाक आनी गोंयान आपले नशिबाक रडचे. ही परिस्थिती आसा हांगा. कोणाचे पडून गेल्ले ना. जे चेअरमॅन इज मिसींग, MD हांगा फूल टायम ना, ऑफिसर नोबडी इज विलिंग टू आन्सर. आनी वेर डू यू सीक आन्सर्स? ही आन्सर कोण ही सरकाराक विचारची पडटली. 1 ते 6,000 फॉर्मां गेली कित्याक आनी दवरली कित्याक? सुरवात एकान करपाक जाय. 1 ते 6,000 कित्याक करना? 6,000तल्यान कित्याक केली? हो मोठो प्रश्न आसा आनी प्रश्नाचें आन्सरूय म्हाका खबर आसा. 1 ते 6,000 फॉर्मां MLA आनी मिनिस्टरा भितर वाटल्या. ही बाबडी भुरगीं येता हांगा वताक पळय ती आपले फक्त एक आशेन येता आनी कांय न्ही की एक जॉब मेळचो म्हणून मन धाकताले. कित्याक सांग? लज दिसता की आपूण ह्या जॉबाक आयला म्हणून. ही परिस्थिती आसा. वायट दिसता. पळयलें तुमी तें कितें केलें तें? शी इज ट्रायंग टू कवर अ फेस बिकॉज शी फील्स अशेम दॅट आपूण ह्या इज प्रॉबब्ली ग्रॅज्युएट आसतले आनी हे फॉर्म आपूण घेवपाक येता म्हणून. गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गो फॉर एग्रीकल्चर. बारीकसो हांव वेगळ्यान कितें घेवन एक धंदो सुरू करा. ह्या गव्हर्मेंटाच्या फटींगपणाच्या आशेक न्ही हांगा येवन टायम वेस्ट करनाका. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. त्या दोगांकूय दिल्ली आपयला. हाचे वेल्यान दोगांय मदीं पेटला असो दावो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो. मुख्यमंत्री आनी मंत्री विश्वजिताचे दिल्ली वारीचे फाटभुंयेर सरदेसाय उलयतालो. मंत्र्यां मदीं कोफूसांव सुरू आसतना सध्या गोंयांत धार्मीक तणाव निर्माण जाल्ल्याचे विजय सांगता. हाचेर सरकारान आजून कांयच पावलां उबारलेलीं नात. पर्यटनाच्या हंगामात धार्मीक वातावरण इबाडलें जाल्यार गोंयच्या पर्यटन हंगामाचेर परिणाम जातलो अशें विजयाचें म्हणणें. गोंयांत पॉलिटिकल जे मंत्री आहा नंबर 1 नंबर 2 तांचे विरोध पेटला. उबड जालां की तांकां दिल्ली हाडपाक जाय. ते पळोवन हांगा कम्युनल विभागाचो इशू खूब आसला. काणकोण जालें, कुंकळे जालें आनी आतां म्हापशा पावलें. सरकारान आज पर्यंत ताजेर कांयच स्ट्रॉंग स्टेटमेंट काडिल्लें ना. नायदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नॉर गव्हर्नमेंट इज सिरियस अबाउट कम्युनल हार्मोनी जर बिगडली जाल्यार टुरिजमाक डायरेक्ट इफेक्ट जातले, आमच्या इकॉनॉमीचेर डायरेक्ट इफेक्ट आनी गोंयची इमेज काबार जातली. हाजेर सरकार कसो काय उलयना. गोंयान काय करूंक ना अशें दिसता. हें म्हाका दिसता की आनी सरकारान हाजेर कठोर चर्चा करपाची गरज आहा. टुरिजम सिजनाचो सुरवात जाता त्या टायमार असलेले आयना आनी कोण बांगलान कोणाच्या मदीं घेवप हे जर इशू जाता हे करपाक जाय. पण एकदा गोंयान एडमिनिस्ट्रेशनची वस्तू कम आनी दीस इज रिफ्लेक्टिंग गोइंग टू हॅव एन इफेक्ट. गुन्यांवकारांक सोदून काडप आतां सोंपें जातलें खंय? हे खातीर गोंय पुलिशेन नेत्र हो CCTV मॅपिंग प्रकल्प लॉन्च केला. ह्या प्रकल्पाक लागून गुन्यांवकारांक बेगीन सोदून काडपाक तशेंच ते पळून वचपाचे मार्ग वळखुपाक मजत जातली अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा रिस्पॉन्स होता है कि कैसे जो ऑफेंडर है उसको ढूंढे. तो उसमें अभी क्या है कि CCTV तो एक एक करके हम ढूंढते थे कि यहाँ पे है, अब अगला CCTV कौन है. लेकिन इसके अंदर में इस प्रोजेक्ट के अंदर में अब हमने इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है. किसी भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को एकदम से पता चल जाएगा कि भाई इसको कौन से CCTV की तलाश कर दी है, अगला CCTV कहाँ है उसको मालूम है. तो ये कर सकते हैं. हाँ, और इसमें सस्पेक्टेड बिल्कुल जो इसके ग्रुप है उसका भी पता नहीं चल सकता. तो इस तरह से ऑफेंडर को ढूंढने में ये जो नेटवर्क प्रोजेक्ट है वो हमें मदद करेगा. मेहनत जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पहले ज़्यादा थी वो अभी कुछ कम हो जाएगी. तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसको एक फैसिलिटेशन है, समय की बचत है और मेहनत की बचत है. ये नेटवर्क प्रोजेक्ट का स्पेशल फीचर है. इसके अलावा ये 2 हमने और YouTube चैनल और WhatsApp चैनल लॉन्च किए हैं. इसमें
व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने के पीछे आपने देखा होगा उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से कौन कौन से कंटेंट को हम रखना चाह रहे हैं, दोनों ही यूट्यूब और व्हाट्सएप के ऊपर में। व्हाट्सएप का की खासियत ये है कि वो यूनिवर्सली यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनके सर्टेन नंबर्स ऑफ लिमिटेड यूजर्स, लाइक अगर आप ट्विटर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो सब यूनिवर्सल सबके पास वो अकाउंट्स नहीं होते हैं, पर व्हाट्सएप ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन ये यूज करती है। तो उसके माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं उसको भी हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, पर 2-3 क्षेत्रों में इसका खास तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम के बारे में लोगों को बताना। अभी मोपा विमानतळाक लागून जमनी गेल्या शेतकारांक आनी थळाव्या लोकांक कुशीक दवरून गोंया बायलांक नोकऱ्यो दितात, ह्यो नोकऱ्यो थळाव्या लोकांक मेळच्यो हे मागणे खातीर आयज मोपा पीडित जनसंघटनेन कासरवाडे ग्रामपंचायती सामकार आंदोलन केल्लें। ह्या तांच्या आंदोलनात समाजीक कार्यकर्ते तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। पेडणेकार फोंडान पडल्यात, जर फटी जर सांगले जाल्यार पेडणेकार काडपाक जाय। दुसरो डिमांड आहा तो आमचो लँड युजर सर्टिफिकेट पयलीं सरकारान कितें आहा ते वयर मेन्शन करचें आनी तेच्या बरोबर रॉयल्टी दिता म्हणून तेच्या बरोबर आमकां दिवपाचें हें सांगपाक जाय। तेच्या उपरांत आमी ते मेन्शन करतले, ना जाल्यार ते आमचें जर ऑब्जेक्शन कितें आहा जाल्यार ते तेणी सांगपाचें की बाबा तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा ते घालात, मागीर तेच्या उपरांत दिता म्हणून। आनी जे कॉम्पिटिशन कोणाक मेळोंक ना तांकां हे दितले काय ना सर्टिफिकेट, म्हणजे तांकांय फटोवंक सोदतात आमच्या बारीक लोकांक। हे शेतकऱ्यांक अशें फटोवचें न्हय तेंच्यांनी। हेका लागून आमचो व्हडल्यात व्हडलो प्रोटेस्ट आमी करतले आनी आमी वगी रावचे ना। आमकां जर गव्हर्मेंटूय जर आमच्या ह्या शेतांतल्यान किंवा हेतूंतल्यान आमकां फटोवंक सोदता जाल्यार आमी लोक आमी सगळे रस्त्यार येतले, हे आमी तांकां सांगूंक सोदता। लँड लुजरांक जी पळय सर्टिफिकेट ती तांणी एक ब्लँक फॉर्म दिला आनी त्या लँड लुजरान हे सगळे डिटेल्स भरून खंय सरकाराक दिवपाक जाय। म्हजो ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक प्रश्न आसा की जेन्ना तुमी लँड एक्विजिशन केले तुमचे कडेन डिटेल्स नाशिल्ले, जेन्ना तुम्ही जागे लोकांचे एक्वायर केले, ऑन वॉट बेसिस यू हॅव डन द लँड एक्विजिशन? तुजे कडेन तांची नांवां, तांचे डिटेल, तांचे एड्रेस, फॉर्म 114 एरिया नाशिल्ल्यो? म्हाका दिसता जे आज गोंयभर जो प्रकार चल्ला की गोंयच्यो जमनी हडप करप, त्यो काडून कोणाच्या तरी वर्मा शर्मा नाल्यार दिल्लीकाराच्या गळ्यान घालप आनी गोंयकारांक काबार करप, हें म्हाका दिसता आज मोपा एअरपोर्टा वयल्यान सिद्ध जाता। आज मोपा प्रकल्प जो आयला, जे स्थानिक पेडण्या तालुक्यांतले जे लोक आसा तांकां कांयच बेनिफीट ना। आनी शिवन आमकां सांगलां की हो विमानतळ जो पळय आसा, जे लँडलॉर्ड कोण आसात, जे मोपा इफेक्टेड लोक आसात, पेडणेचे लोक आसात, हे लोकांक हांव पयलीं नोकरी दितलो आनी ताजे नंतर बाकीचे कोण आसात गोंयचे तांकां नोकरी दितलो। केन्ना सांगलें? जेन्ना ताणें विमानतळ चालू केलो, तुमकां खबर आसतलें, तुंय आशिल्लो थंय, युट्यूबाचेर मेळटले तुमकां तो व्हिडिओ, बरोबर बरोबर न्ही? सांगले ताणें काबस्ताद दाखयली न्ही। आज हांव म्हणटा की आमचो आमदार आसा नासतना सुरू केलो 2 वरांनी 2 दिसांनी चालू केलो। कित्याक केलो? ते संशोधन करता, ते संशोधन आमी केलेंच, कळ्ळें तुका, पण ताणें दाखयलें की बाबा आपूण बंद करपाक शकता। हांव ह्या आमच्या आमदारा स्थानीक आमदारा कडेन मागता, जरी समज म्हणटा हे जे कोण लँड इफेक्टेड लोक आसात जांकां नोकरी मेळना, आज जे बॉम्ब मारतात, जांकां मोबदलो मेळूना सारको, जांच्यो जमणी गेल्यो, तांच्यो गाजू कापल्यो, जवळ जवळ 3,500-4,500 कुटुंबां 5 पंचायती हांगा आसात, तांकां सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय। नगर नियोजन खात्याचो मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाक काडून उडयात अशी मागणी समाज वावुरपी काँग्रेस, आप तशेंच गोवा फॉरवर्डान केल्या। समाज वावुरप्या सयत विरोधी पक्षांनी नगर नियोजन कार्यालयान मोर्चा व्हेलो। मुख्य नगर नियोजकाक काडूंक उडोवंक ना जाल्यार गोंयच्यो जमनी काबार जातल्यो, तशेंच राजेश नायकाक निलंबीत करूंक ना जाल्यार गोंय बंद करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिल्या। सर्वायवल आमच्या भुरग्यांक गोंय उरतले की ना ते तो असलो राजेश नाईक आणि ताजे असले सगळे टाउन प्लॅनर आणि बाकीचे ऑफिशियल जे गोंय विकता तांच्या भुरग्यांक आमी आतां सांगपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक कांय धरिना। तुमच्या डॅडीक विचारा आमचे गोंय कित्याक विकता पळय ते, वी विल हॅव टू नेम एंड शेम देम, इट मे साउंड कॉन्ट्रोवर्शियल, पण भुरग्यांनी आता बापायचेर प्रेशर घालूनी पण लोक गोंयभर रस्त्यार कित्याक आयला? हे आयला कित्याक तुमचो बापूय आवय
गोंय विकता. दे आर एजंट्स ऑफ दीस टू फेलोज. हे दोघे शेजारी. Determined that this type of planning that is being done by Mr. Vishwajit Rane with the support of Mr. Pramod Sawant and with the support of the Chief Accountant is not something which we are going to allow to tolerate. We are going to stop. Please note how much you have already won. As I said, 49 lakh square meters have been converted by the signatures of Mr. Rakesh. Already 23 lakhs have been made worthless and thrown into the dustbin because the government itself has withdrawn 16B. They said 16B naga, tu ago problem aar ka abhi kaam pude jaana. So automatically from 49 signatures that he has made, 23 lakhs square meters of property have become useless. जे या सरकाराची धोरणं आसा, जागे विकपाचो प्रकार आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयले की या एडमिनिस्ट्रेशनाचो जो हेड आसा चीफ सेक्रेटरी, ताणे सुद्धा आमचे गोंयची शेतां फ्रॉम बॅकडोर कन्वर्ट करून हडप केल्ली आसा. पुनीत गोयल. असले गोयल, वर्मा, शर्मा हे जे कर्म करपाक पळय गोंयान आयल्या, म्हाका दिसता हो जो आवाज आसा तो काल पुराय गोंयभर जावपाक जाय. आज आमची गोंयची जी संस्कृती आसा, जे आमचे कल्चर आसा, ते आज खंय तरी मिटोवपाचो प्रयत्न चल्ला. हो खराब चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायकाक जर तर सस्पेंड जायना, तर हांगच्यान करना जाल्यार जो आज लोकांचो आवाज आसा, आमकां गोंय बंद करचें पडटलें. आनी आमचो पाठिंबो आनी आमी लोकां बरोबर रावतले. दिवचल तालुक्यांतल्या हरवळी पंचायती खातीर येता त्या 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली. उमेदवारी अर्ज भरपाचे प्रक्रियेक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या. मजगतीं पयल्या दिसा एकूय उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक ना. हरवळे पंचायतीच्या 5 वॉर्डां खातीर 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली. वॉर्ड नंबर 4 आनी 5 राखीव आसात. 9 ऑक्टोबर हो उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस आसा. 10 ऑक्टोबराक अर्जांची छाननी जातली, जाल्यार 11 ऑक्टोबराक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. वेंचणुके खातीर हरवळे पंचायत वाठारांत आचारसंहिता जारी केल्या. दिवचल तालुक्याचे मामलेदार प्रवीण गावस हांची निर्वाचन अधिकारी म्हणून नियुक्ती केला. माझे नाव प्रवीण गांव, रिटर्निंग ऑफिसर फॉर विलेज पंचायत हरवळे. आमचे आयजच्यान नॉमिनेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. सो हे 9 ऑक्टोबर मेरेन नॉमिनेशन भरपाक तारीख आसा, एक्सेप्ट 2nd and 6th ऑफ ऑक्टोबर. हे 2 आनी 6 तारखेक नॉमिनेशन जावची ना. मागीर 10 तारीख स्क्रुटिनी जातली नॉमिनेशन फॉर्म्साची आनी 11 तारखेक विड्रॉवल डेट आसा. आणि जे इलेक्शन जे आसा हो 20 ऑक्टोबराक जातलें आनी 21 तारखेक हाचे कावंटींग जातलें. इमिडिएटली रिजल्ट दुसऱ्या दिसा डिक्लेअर जाता. टोटल कितले वॉर्ड आसा? टोटल 5 वॉर्ड आसा आनी रिजर्व वॉर्ड आसा, रिजर्व फॉर वुमन. सो 2 आनी सॉरी वॉर्ड नंबर 4 आनी 5 हो रिजर्व फॉर वुमन आसा, बाकीचे जनरल. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या जिसुडा अंतर्गत जावपी एका व्हडल्या प्रकल्पाक फोंड्याच्या पालिकेन मान्यताय दिला. मंगळारा पालिकेच्या जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतलो. 3 टप्प्यांत हो प्रकल्प जातलो आनी ताका 5 कोटी रुपया खर्च येतलो. तशेंच ह्या प्रकल्पान फूड कोर्ट, गार्डन, हॉल, पार्किंग जातले अशी माहिती फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांणी दिली. सेंट्रल गव्हर्मेंट ते आमकां मेळटा ते फायदो आमी कित्याक घेवचो? सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पयशे दिता डेव्हलपमेंटाक, गार्डन डेव्हलपमेंटाक, हे भुरग्यां खातीर, जाणटे खातीर, सगळ्या खातीर. आनी एक ड्युटी. आनी हो फर्स्ट फेज 4-5 कोटी आसतले. तेजे दुसरो तिसरो हे आसा फेज. ते सगळे हे बरें जातले आनी फोंड्या ड्युटी जातले. कित्याक जाय फोंड्याक आनी कांयच ना फोंड्याक, म्हणजे एकलो सगळें जातलें. तशेंच आमचे आतां मार्केटूय आसा फुडें, ते मार्केटूय बरें करपाक पळयता. मार्केटाचे आमी बरें जावचे, नवी मार्केटूय बांदपाक पळयता. म्हणजे हे सगळे तरेचे इल्ले डेवलप जाता फोंड्याक, ते जावचे अशें ताका लागून आमी प्रयत्न आसा. आमचे कौन्सिलाचे अध्यक्ष आनी ते वांगडी सगळे कौन्सिलर तेंचेय बी हे आसा, एफर्ट्स आसा. आनी आयज तेणी हे रेजोल्युशन घेवन आयचे आयज रेफरन्स दिले
आज स्पेशल मिटींग आपयलेली आमकां जी सोडा मार्फत जो प्रोजेक्ट आज आमकां सुंदर अशें गार्डन हांगा फोंडे सिटीन एक बरें जो फर्स्ट आसा 4.56 crores पयली फेज ऑलमोस्ट 5 crore. ऑलमोस्ट 5 crores हे जे आमी आज जी मिटिंगे आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आमी रोखडेच तांकां हें रेजोल्युशन आयच्या आयज आमी जी सोडा पावयतले जेणे करून आज जो येदे व्हडलें गार्डन आमकां आज पळोवपाक मेळटा तितून ज्यो भुरग्यांक गार्डन आसतले भितर वॉकिंग ट्रॅक आसा जावं आमचे फूड कोर्ट आसतलो असो विविध स्पोर्ट्स जे बॅडमिंटन आसूं मागीर व्हॉलीबॉल कोर्ट आसूं सगळे विविध वेगळे वेगळे हितून स्पोर्ट्साचे हें आसतले आनी ते जाता तितले ते बेगीन सुरू करपाक पळयता आमकां आयज आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाबुराव विनायक सर हांचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो आसा कित्याक हें आतांचें काम न्ही फाटल्या वेळार तरी सुरू केल्ली आयज ते सुरू केलें म्हणून आयज हे पयशे आमकां जवळ जवळ 5 कोटी सुमारे सँक्शन पयलो फेज हे 5 कोटी आमकां हे मास्टर प्लॅना खातीर मेळिल्ले आसा ते सेकंड थर्डी आनी फुडले पयशे मेळटले अशें करून आमी जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट आमी फोंडा म्युन्सिपालिटीन आसा जे जाग्यार आयज फोंडा म्युन्सिपालिटीन एक मिटींग दवरिल्ली आनी तितून प्रेजेंटेशन आशिल्लें की हांगा जो म्युन्सिपालिटीचो जो जागा आसा त्या जाग्यार हांगा मोठो एक प्रकल्प येता त्या प्रकल्पा अंडर जवळ जवळ 3 फेसीचो प्रकल्प येता एक फेसीक जवळ जवळ 5 कोटीचो एक्सपेंडिचर जावन जी सोडा अंतर्गत ते जावपाचें आसा तितून फूड कोर्ट येता मागीर एंटरटेनमेंट हे येता हॉल येता गार्डन येतलें आनी मागीर तुका जायते अशे प्रोजेक्ट आसा जे फोंडा वासियां खातीर तेजी गरज आसा ते प्रकल्प सगळे हांगा येवपाचे आसा पार्किंग वेवस्था सुद्दां हांगा बरी जातली अशें करून तेंच्यानी सांगलेलें आसा जे सोडा अंतर्गत हो जो प्रकल्प जातलो तो आयज ताका रिजोल्युशन घेवपा खातीर हांगा मिटींग घाल्ल्यान तें रिजोल्युशन तांकां म्युन्सिपालिटीन दिल्लें आसा आनी कामाक बेगीन सुरवात जातली अशें तेंच्यानी सांगलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. मुख्यमंत्री दिल्ली कित्याक गेल्लो तें आपल्याक खबर ना अशी जाप मंत्री सुभाष शिरोडकरान पत्रकारांक दिली. सरकारान सगळें वेवस्थीत आसा असोय दावो ह्या वेळार मंत्री सुभाष हांणी केलो. दिल्ली गेल्या तुमचे 2 मिनिस्टर कितें तुमकां कितें आयडिया आसा तुमकां कित्याक करचो पडलो तुमी मंत्री आसा बीजेपी सगळे एकटी आसा कित्याक करचें पडलें करचें पडलें कित्याक जनरल पब्लीक जो आसा ते डिसायड लोक जाल्यार 3 आसा सांगलें स्ट्रॉंग बाकी सगळें बरें आहा पार्टी भितर कांय ना झगडे भितर. फाटलो एक म्हयनो जालो येरादारी संचालक अभिषेक परिमल सुटयेर आसा. अनुदान आनी हेर मागण्यो अजूनय प्रलंबीत आसात. हे विशीं अखिल गोंय बस अखंडेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी पत्रकार परिशद घेतली. सांगिल्ल्या प्रमाण 3 ऑक्टोबर मेरेन जर येरादारी संचालक सेवेंत रुजू जायना जाल्यार त्याच दिसा पुलिशेन मिसींग कंप्लेंट दाखल करतले अशी शिटकावणी सुदीप तामणकर हांणी दिल्या. लागून मुख्यमंत्र्या कडेन मागता परत एकदा की तुजी आश्वासनां कशी खोटी ठरता ती पळय. आयज तूं आमकां 1 म्हयनो आमचो तुवें तारीख पे तारीख म्हणटा पळय त्या प्रमाणे दिवन तुज्या ओएसडीन 1 म्हयनो आयज काडलेलो आनी आतां ऑक्टोबराची परत आतां 3 तारीख दिल्लेली आहा तेन्ना त्या 3 तारखे पर्यंत तुजो जर हेतू प्रामाणीक आसलो जाल्यार आतां नांवां सुद्दां सांगली अधिकारी जाहीरपणान की तांकां हाड म्हणून सांगलेलें तुका पूण तुवें तांकां थंय हाडलें ना. आतां काही लोक आमचे बसवाले बी अशें उलयता की मुख्यमंत्र्यानूच डायरेक्टराक सांगला आसतलो म्हणून लीव घालून वच कित्याक कामां करची पडटा म्हणून आनी खास म्हणजे कित्याक फ्युअल सबसिडीचे मागीर इन्शुरन्स सबसिडी आनी ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम जे आहा हेचे देणे दिवचे पडटा म्हणून बसवाले आमचे कितें म्हणटा की मुख्यमंत्र्यानूच सांगला आसतलो ताका लिपोवन राव म्हणून ताका लागून मुख्यमंत्र्याक सांगता आमी आतां लास्ट 3 तारीख पर्यंत पळयतले जाल्यार मागीर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिवची पडटली की हो अभिषेक परिमल म्हणटा पळय तो ह्या एब्सकॉन्डी आनी मिसींग आहा म्हणून हांगरसून. मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण कळंगूट वाठारांत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लो रस्तो सोमारा बंद केलो. कळंगूट पुलीस ह्या कारवाये वेळार हाजीर आशिल्ले. हो बेकायदेशीर रस्तो शेतांतल्यान वयता देखून ह्या रस्त्याक लागून पर्यावरणाक बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें दिसून येता. कळंगूट वाठारांत शेतां पुरोवन बेकायदेशीर रस्ते बांदपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें सुदेश मयेकार हांचें म्हणणें. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे इट इज द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट विनल दिवकर म्हणून कोण एक भुरगो कोर्टाक गेला त्या रस्त्याक लागून आनी आयज तो कोर्टान रस्तो इलिगल आहा म्हणून सील केला. अशें दिसता की इलिगॅलिटी असल्या बाबतीन वाडत वयता. म्हाका दिसता लो लायिंग शेतां भितर पुरोवन रस्तो करप जावं दोंगर फोडून रस्तो करप असले प्रकार कालांगुतान चल्ल्या.
इट इज टू फेलिसिटेट द बिल्डर लॉबी. हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. कित्याक जें उरलां आमचे कडेन शेतां आनी ते दोंगरूच उरल्या. ताका लागून खंय तरी पंचायतीन आपलो फूट डावन करचो आनी असले कितें आहा ते प्रकार एनकरेज करचो न्हू. काणकोण जुलूस संबंधी म्हापशा धार्मीक तणाव निर्माण जालो. काणकोण जुलूस संबंधी कांय भायले लोक म्हापशा येवन धार्मीक तणाव निर्माण करतात अशें कळ्ळ्या उपरांत समेस्त हिंदू समाजाचे लोक व्हडा संख्येन एकठांय आयले. तशेंच समेस्त हिंदू समाजा वतीन काणकोण जुलुसा विरोधात म्हापशा पुलिशेन निवेदन दिलें. काणकोणच्या नियोजित जुलूस संदर्भात म्हापशात धार्मीक तणाव निर्माण जालो. काणकोणा नियोजित जुलूसाक कायदेशीर परवानगी दिल्ली ना. मात हो विशय घेवन कांय भायल्या लोकांनी खंय म्हापशा येवन धार्मीक तणाव करपाचो यत्न केलो. ह्या प्रकाराक लागून समस्त हिंदू समाजा वतीन म्हापशा पुलिशेन ह्या प्रकाराची चौकशी करपाचें निवेदन दिलें. कांय भायले लोक येवन म्हापशा शक्ती प्रदर्शन करून सरकारी यंत्रणेचेर दबाव हाडपाचो यत्न करतात. आमच्या वाठारांत येवन धार्मीक तणाव निर्माण केल्ल्यान आमी तांकां प्रत्युत्तर दिवपा खातीर व्हडा संख्येन एकठांय आयिल्ल्याचें समस्त हिंदू समाजान सांगलें. काणकोणचो विशय हांगा पेटोवपाक सोदता म्हापशान तांचेर त्वरीत कारवाय जावची, एक्शन घेवची. म्हापशान कांयच वातावरण बिगडलें नासतना आमने सुचरेक कायदा सुवेवस्थेचो जो प्रश्न हांच्यांनी निर्माण केला. निवेदन घेवन येयले जे त्या दिसा पर्टिक्युलर धर्माचे लोक येयले म्हापशान पोलीस स्टेशनाक वेटीस धरले. ते कारण नासतना एक काणकोणा इश्यू जाल्लो तेचे ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लेंट सगळे जाल्ले आसा. सरकार यंत्रणा तेचेर अभ्यास करून तेचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तरी सुद्दां रातच्या टायमार येवन तेंच्यांनी हांगासर फूल पोलीस स्टेशन वेटीस धरले. सो हे एक्चुअली कशें जाला, हे आपले शक्ती प्रदर्शन करून सरकार यंत्रणेचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न आसा आनी जो आमी केन्नाच करून तांकां दिवचे ना. अशें जर ते परत जर आमच्या सरकारी यंत्रणेचेर कारणा शिवाय जर दबाव घालूंक येत जाल्यार आमी हेच्या पेक्षा मोठ्या संख्येन येवन तेंचो निशेध करतले. जमाव येयला तो फक्त कित्या खातीर की अशें परत हांगासर घडोवंक जायना आनी हे घडत जाल्यार ताका प्रत्युत्तर दिवपाकूय आमी समर्थ आसा हे दाखोवपा खातीर आमी हांगा येयला. म्हापशेच्यान स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.